इजायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो, सर्वस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाची समृद्धी कान दियात. तुवात तुमकां नितळ जायात. म्हजे दोळ्या मुखावेले तुमचे खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. नियानीत राखूंक वावरात. कश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया, म्हणटा सर्वेस्पोर. जरी तुमची पातकां तांबडीन लाल, तरी बर्फावरी धवी फूल जातली ती. जरी ती तांबडे बिरोण कशी, तरी कापसावरी जातली धवी. हांव सांगतां तें आयकुची. तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तरसाद तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो यत्न भेटयता तो म्हाका भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात, म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना लोकां आनी आपल्या सिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोजेजाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी सोंसून नजो तसलीं ओजीं तीं बांदतात आनी हेराच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपले बोट लेगून लायतशे ना. मनशाक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो करणो करतात. देखून समृद्धींतलीं स्तुत्रां आसलेल्या पेंटुल्याच्यो वाडयो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायलेले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयलो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशाचें गुरू म्हणून पाचारप, हींच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशेव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात. कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हूण फावो.
आनी तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेवं नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हणल्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ, आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो. आपणाकूच खालती रावता ताका देव उंच काडटलो. नियाळाक आदार. आयज जेजू म्हणटा, आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाक खालती करता ताका वयर काडटलो. पयल्या वाचपांत आमकां हीं उतरां मेळटात. राजकारभारांनो, सोरेस्पराचें उतर आयकात. लोकांनो, देवाचें शास्त्राक कान दियात. खोटेपण पयस करात. सोंसतल्यांक धीर दियात. न्यायनीत राखूंक वावरात. वायट करूं नाकात आनी बरें करूंक शिकात. जायते फावटी अशेंय घडटा, बरें केल्यार वयल्यान तुजे फाटीर येता. तोंडार बरें म्हणटात, फाटल्यान वायट करतात. मनीस अशें करता, पूण बरें करतल्यांचें देव बरें करता. मनशान कडल्यान बरें म्हणपाचें सोडून दिवन देवान आपणाक हो गूण दिला देखून खुशाल जावन बरें करीत फुडें वचत रावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, संवसारांत नांव वो पदवी जोडूंक न्हय, पूण ल्हान जावन दुसऱ्यांचे सेवा करूंक वावरया.